भौशीक बांधकाम खात्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांनी सोमारा पणजे मोर्चा काढलो। कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांचो प्रश्न सरकारान बेगिनात सोडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीची म्हणण्यारी स्वाती केरकर हिणी केला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कितलेशेच वर्सां गेली थोडे 25 वर्सां आसा 20 वर्सां 15 वर्सां 10 वर्सां जाली आमचे कामगार PWDन काम करता तांकां खंयच रेग्युलरायझेशन जायना म्हणून आमकां तांकां जॉब सेक्युरिटी मेळच्या खातीर म्हणून तांकां रेग्युलरायझेशन मागलेलें आनी आतां अचानक नवे रिक्रुटमेंट जाले तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घातले त्या रिक्रुटमेंटाक। सो आमकां मागीर अंडरस्टँडींग अशें जालें की आमकां हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा तांकां खरें म्हटल्यार तशें आवय बापूय कोणूच ना म्हणून तांकां एक तर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटी आसा PWD तितूर तांकां घेवपाचें आनी मागीर जशे जशे जॉब येतले तशे तशे अप्लाय करून तांकां मागीर पर्मनंट जॉबा खातीर आमी घेतले अशें म्हणून अंडरस्टँडींग जालें। पूण आतां 6, 7, 8 म्हणजे जवळ जवळ वर्सभर जालें आमी हो इश्यू फॉलोअप करता आनी गेले 8 महिने 6 महिने जाले आमी हे तेंचे आयच्या कॅबिनेटाक ही तुमची फायल जातली फाल्यांच्या कॅबिनेटाक जातली अशें करून करून आमी आज नाचत आसा हेवटेन तेवटेन PWD मिनिस्टर तेवटेन CM सांगता ते कितें तरी घोळ आसा ते हितूर सगळ्या रिक्रुटमेंटान म्हणून तुमचे फुडें वचना फुडल्या कॅबिनेटाक तुमचे येतले म्हणून आमी सगळें इन्स्पेक्शन केलें आमच्या भुरग्यांनी वचून CMान सांगले ते प्रमाणे आनी आमी सगळे क्वेरीज आसता आमी काडून दिल्यो तरी आसतना अजून ह्या आमकां होप आसली की पयर आतां हे शुक्रारा कॅबिनेट जाला थंय कितें तरी आमचें हें फायनलायज जातलो आमचो इश्यू पूण तें जावंक ना म्हणून आतां आमकां आनी कांय ऑप्शन उरूंक ना त्या खातीर आमी आज ही सगळ्यांक ही स्ट्रायकाची नोटीस आमी सबमीट केल्ली आसा आनी तितूर बेजिकली जे चीफ सेक्रेटरी आसा आनी PWDचे जे चीफ इंजिनियर आसा CM आसा PWD मिनिस्टर सगळ्यांक कन्सर्न MLAs आसा आनी कन्सर्न सरपंचीस आसा त्या वाठारांतले तांकांय आमी ही नोटीस सर्व केल्ली आसा। कन्सर्न सरपंचाक इतल्याच खातीर की हे जे कितें आमी स्ट्रायक करतले ताचो इफेक्ट डायरेक्ट सगळे समाजाचेर जातलो म्हणजे कसो हे सगळे आमचे वॉटर सप्लाय आसा सिवेजीन काम करपी कामगार हे जर 2 दीस कामाक वचना जाल्यार ते सगळे हे मशिनरी आसा ती गडबडटा म्हणून आमी लोकांकूय त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी हे लोकांक पयलींच इंटिमेट करता। ह्या नोटिसीन आमी 3 दिसाचो टायम आमी सरकाराक दिल्लो आसा आज मंडे ट्युजडे आनी वेनसडे बुधवार पर्यंत आमी टायम दिल्लो आसा। बुधवार पर्यंत जर हेजेर आतां फायनल कांय तोडगो जायना जाल्यार बेरेस्तारचे आमी डायरेक्ट काम बंद करतले आनी स्ट्रायकार वतले हें आमच्या डिसिजन जाल्लें आसा कित्याक आतां खूब जालें आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार मागीर आमचें आनी कांयच जावचें ना आनी आमी वेळोवेळी CMाकूय सांगलें PWD मिनिस्टराक सांगलें आमी करता म्हणून आमचें अजून काम जायना म्हणून आमकां आतां कसलोच होप उरलेलो ना आनी अदरवायज ऑल्सो आमचे जे कितलेशेच कामगार आसा तांकां मिनिमम 4,000 4,500 पगार तांच्या हातीन दिता तोय तांकां टायमार दिना एक म्हणजे 6 महिने सुद्दां तांकां पगार ना इतल्या मिनिमम पगारांनी तांणी कशें काम करपाचें आनी कितें करपाचें म्हणजे तांकां कामाक येतलो सुद्दां जाल्यार पयशे ना आतां काणकोण हरगेले ठिकाणी कितले दीस तुमी ते बंद करून उडयतले जो पर्यंत आमचें काम जायना तो पर्यंत आमी बंद दवरतले आतां जवळ जवळ आमचे आतां हेजे प्रमाणे 1230 कामगार सध्या रजिस्टर जाले आता तुम्ही आतां आमी CMाक मेळूंक ना एक्चुली आमी आज म्हणजे हे इनवर्ट करपाक सगळे स्ट्रायक नोटीस आसता सगळ्याक इनवर्ट केले आनी म्हणून हांगाच जमलेले आमी आमी PWDन हे करून येयले इनवर्ट केला आनी सगळ्याक आतां CMाक चीफ सेक्रेटरी PWD मिनिस्टराक सगळ्यांक आमी आतां ही कॉपी इनवर्ट करतली आनी आमी इतले रिक्वेस्ट आसा आमकां सगळ्या सोसायटी कडेन म्हणजे समाजा कडेन की आमकां तुमी सपोर्ट करचो हो इश्यू आसा तो खरंच हे गोंयच्या कामगारांचो गरीब कामगारांचो आसा तेन्ना तुमच्या सपोर्टाची आमकां गरज आसा आमी तुमकां सर्वीस दिवपाक सदांच तयार आसा।